देवा स्वामी समर्थ आहेत. देवधनी नावेली सारखी भूमिका मूळ माया मायेच्या आकाऱ्या गाव धड्याच्या अधिकाऱ्या ग्राम जोडत्या ग्राम पुरुषा माझ्या समर्थ. आज बेताळा पुरुषा लक्ष्मी नारायण कुणगाव झाडवस कुटियांचा भूतनाथ देव तू माझ्या समर्थ. हा पंचमुद्देचा अधिकारी पंचबासो पंचवजना हसते खेळते गजगजते मानी भोमानी ते पावन केल्या माझ्या समर्थ. आज ती विषाचे अमृत करणारी महालक्ष्मी दुर्गादेवी भावकादी काय राजी करून घ्या माझ्या समर्थ. आज तो घाटाचं मस्तक दर्याचं किनारो गुणान गुणगाड जाणटेवडीला ते पावन झाल्या माझ्या समर्थ. आज ते फळ मारून स्थळ डोले निराकाराचा आकार करून पंचिष्टाचे एक गणित केले माझ्या समर्थ. देवा स्वामी समर्थ. आज 4 चौगुले 500 पिढी गावस्थ मंडळी देवा तुझी तुका शरण येल्या माझ्या समर्थ. देवा स्वामी समर्थ. वर्षती पद्धतीप्रमाणे बार्शीचा उत्सव मोठ्या थाटामाटात साजरा करून घ्या माझ्या समर्थ. आज देवा शता भाताकडे गरुवा वासराकडे राखण रखवाली दोर माझ्या समर्थ. जाण भक्ताक सामील करून पिशा खोळ्याक राजी करून भायल्या पदाक बाहेर मारून ती अन्न वस्त्री राग महाराजाने बरे कर. ही बारस माथ्यार घेवन तो मानकरी गांवांतल्यान वाट काडीत नदयेचे देगेर वता. ती बारस ते नदयेंत विसर्जन करता. ही बारस पावोवपाचो अनुभव आमीय घेतलो. चलात तर आमी आतां बारस पावोवपाक या.
ही बारस जातकीच नावेलीची शेतां कसताले अशें लोक सांगतात। पूण आतां हांगा शेतां कसनात। तशेंच ही बारस कित्याक साजरी करता अशें हाचे फाटल्यान आख्यायिका सांगपी अनेक जाणकार आसात। नावेली गांवचे जाणकार सांगतात की कांय वर्सां पयलीं म्हणजे कांय शतकां पयलीं हांगा शेत कसतना एक जोडपें मरण पावलें। तांकां लागून ही बारस तेन्नाच्यान हांगा मनयतात। ह्या आख्यायिकेचें आमी एक रूप आयकुया हेच गांवच्या एका जाणकाराच्या तोंडांतल्यान। आमचो हो बार्शीचो उत्सव आहा हो पयलीं खूब आमच्या जाणट्यांनी चालू केल्लो आनी फाटल्यान तसोच ते चलोवन येयले। मदीं हो उत्सव कांय तेंप असो म्हणजे आमच्या एकामेकाच्या हेव्या देव्यांक लागून कांय तेंप मातशे हे मदीं हें जालें अडचण जाली आनी उरले। तेका लागून आमी सगळे चार वांगड आमचे चारूय वांगडाचे लोक एकी कडेन येवन हे जे आमचे कितें तीड आसली ती सगळी मोकळी करून परत हो अंदूच्यान नव्या म्हणजे नव्यान सुरू केला। नाजाल्यार पयलीं आमी ते देवळान आनी घरा कडेन करताले। आनी हो जो सुरू केला हेचा फाटलो उद्देश हो बार्शीचो उत्सव म्हणजे आमचे शेताचो आमचे जे वांयगण शेती आहात तेजो हो म्हूर्त। आनी हो म्हूर्त करता आसतना हो कित्याक हो केलो जाल्यार हेज्या पयलीं एक जाणट्याची अशी हें आसा समजूत आसा आनी एक व्याख्यायिका आसा अशी की जेन्ना ते शेतकरी हो जोत शेतान जोत बांदतलो तेन्ना ते एक जोत ते आमचे लागीं न्हंय आसा ते न्हंयत ते गेले आनी ते मानग्यान ताका ओडून येलो आनी शेतकरी हो जोतकारी बी ताका लागून आमी हो उत्सव वर्साच्या वर्सा आतां साजरो करून म्हणजे ताका 12 म्हयन्याची म्हणजे जेवण म्हणटा तशें अशें दिवन साजरो करता। बारस करता आसतना आमी भितर ते हे आमचे ते 12 माणी शीत 12 दवले भितर आळू पिठी घालता 12 दवले आळू घालता 12 वडे अशें म्हणजे ताका ते हे पयलींचे परंपरे प्रमाण ते 12 म्हयन्याचे ताका ते एक भक्षण कशें अशें एक पयलीं जाणट्यांनी आमकां दाखोवन दिल्लें त्या प्रमाण आमी हें करता आनी हें चालू आसा सकाळच्या आनी हे आतां करता आसतना आतां जे आमचे जो बारस घेतलो ताका सकाळच्यान उपास आसता आनी तो सकाळच्यान उपास धरून ते आतां तेजी आमच्या ब्राह्मणाच्या कडसून ते ही जी बारस केल्ली आहा म्हणजे ही उत्सव मूर्ती केल्ली आहा तिजी पुजा करता। पुजा केल्या नंतर मागीर ती बारस तशेंच ते आमचे सगळे ते बारशीन घालप ती बारस बंद करप आनी मागीर सगळे लोक ती घेवन ती दर्यान व्हरून विसर्जीत करप। त्या दिसा म्हणजे आमचे हे वामन द्वादशी ह्या दिसा जाता। एका केन्नाय 8 दिसांनी जाता केन्ना 9 दिसांनी जाता। ज्या दिसा वामन जयंती आसता त्या दिसा आमी बारस करता। बारस ही करतात ही हेजी आमच्या बांबू पासून ती सगळी तयार केल्ली आसता आनी ताका चाराचे म्हणून एक झाड आहा त्या झाडाचे सगळे खोल्यांनी ती बांदप आनी ती बांदल्या नंतर मागीर तेजे वयर फुलां सगळी घालून ती सजावप। हे बार्शीक आमी रानवटी हे चड वापरता फुलां बांबू कितें जाय तितके रानवटी चड आसता। आनी ही बारस जे पुर्वजांनी सुद्दां पयलीं ताका कितें तरी एक वेळ ही नावेली गांवची शेताची अशी केल्ली आसा पयलीं पासून ताका मानगे बैलजोडी मणीस सगळें करचें पडटा आनी ती भितर दवरून सायडीक दवरून ती व्हरची पडटा भरून तितून 12 दवले शीत पिठी आळू केलां जितकें तितकें भितर घालून ती व्हरची पडटा आनी आतां तिची हांगासर पुजा करूंक जाय। तो आमचो घेता तो बसतलो आनी हांगा पुजा करतलो आनी सकाळ पासून तेजी व्हडलेशें हें कांय ना 2 नंतर आमचें हें काम चालू सारकें जेवणाचें हें आसता तें सगळें चालू आमचें हें पद्दती प्रमाणे जाणट्याचे हेच्या प्रमाणे तें चालू जाता। आनी 4 वांगड आमी अंदू हांगा जाली फुडें आतां 3ऱ्या नंबरा कडेन वयतली मागीर 4थ्या कडेन येतली मागीर परत 1 नंबरा कडेन येतली अशें 4 वांगड आमी 1 नंबरा कडेन परत 2 नंबरा कडेन येता अंदूच्यान चालू जाला। ह्या गांवांत आज हांगासर जो वार्षिक आमचो बार्शीचो उत्सव जो आसा तो बार्शीचो उत्सव म्हटल्यार आज आमी
नव्या वर्सान सुरवात करता आनी नव्या वर्साची सुरवात जी आसा ती आमच्या हिंदू संस्कृती प्रमाण जी आमी आमची शेतां रोवप वांयगण शेतां रोवप हो एक शुभ मुहूर्त अशातले साधून आमच्या संपूर्ण गांवांतले लोक हांगा एकत्रीकरण जमतात आनी हो बार्शीचो उत्सव मनयतात. ह्या बार्शीचो संबंद जरी शेता भाता कडेन आसलो तरी आज मात हांगचें स्वरूप मातशें वेगळें आसा. एक आनंदाची गजाल म्हळ्यार ही पारंपारीक प्राचीन रूढी अजुनूय नावेलच्या गांवकारांनी चालू दवरल्या. आयज आमी हो एपिसोड हांगाच सोंपयतात. तुमचो फीडबॅक आमकां मुद्दम ह्या ईमेल पत्त्याचेर कळयात. तो पर्यंत नमस्कार.